राज्यात विंगड प्रकारच्या गुन्ह्यांनी वाढ झाल्या। दर दिसाक चोरी, खून, अपहरण सारखे गंभीर गुन्हे घडपाक लागल्यात। तातल्या तातूंत राज्यात बेरोजगारी वाढिल्ल्यान आता सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन पैसे लुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। आपेवळा प्रियोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 14 लाख रुपयांची तोपी घाली। या सगळ्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पोलिसांनी पूजा नाईक ह्या बायले आड गुन्यांव नोंद करून तिका अटक केल्या। अटक केल्ले दुबावीत बायलेन हेर जायत्या जाणांक सरकारी नोकरी दिवपाचे आश्वासन दिवन तांच्याकडल्यान पैसे घेतिल्ल्याची माहिती पुलीस चौकशे वेळार मुखार आयली। ताका लागून आनीक कागाळी येवपाची शक्यताय वाडल्या। आपेवळा प्रियोच्या गुरुदास गोविंद गावडे हांच्या एका पुताक कनिष्ठ अभियंतो जाल्यार दुसऱ्या पुताक एलडीसीची नोकरी दिवपा खातीर दुबावीत बायलेन वट्ट 14 लाख रुपये घेतिल्ले। फाटल्या कांय वर्सां सावन त्या दोगांय तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे आश्वासन दुबावीत बायल दिताली। मात अजूनय सरकारी नोकरी दिवंक नाशिल्ल्यान शेनवारा राती गुरुदास गावडे आणि म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनार वचून तिचे आड कागाळ केली। पुलिसांनी दुबावीत बायले आड गुन्यांव नोंद केलो। आयतारा सकाळी तिका ताब्यात घेतली। चौकशी केले उपरांत ते बायलेक अटक केली। बायलेन फाटल्या कांय वर्सां सावन खुबशा जाणांकडल्यान पैसे घेवन सरकारी नोकऱ्यो दिल्यात। तशेंच तिने अशे आनीक कांय जाणांकडल्यान नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन पैसे घेतिल्ल्याचे स्पष्ट जाला। या पुराय प्रकरणाचो तपास सध्या म्हाड्डोळ पोलीस करतात। आपेवळा प्रियोळ पैशांची फसवणूक करपी पूजा नायक हे बायलेक हावेच अटक करपाक लायल्या। ही बायल गोंयभरच्या तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन फसवणूक करता तेन्ना तिचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला। तर कोण तरी पूजा नायक हे सगळ्यात पयलीं ह्या पूजा नायकाक अरेस्ट करून दिवपी हांव। खरें म्हणजे लोक ह्या पूजा नायकाक कित्याक पयशे दिता म्हाका खबर ना, कारण ते म्हाज्या घरा कडेन एका मनशा कडेन घेवन आयले आनी म्हणपा लागले एका नोकरी जाय। हांवें ताका विचारलें तूं कित्याक आयला काय म्हणून, मागीर तूं हेज्या कडल्यान पयशे घेतले काय म्हणून थंयच्यान सुरवात जाली। लोक बेश्टेच म्हणजे कसलोच ताळ आनी एका पेपरान बातमी हाडल्या त्या सचिवालयान बीन आसता त्या सचिवालयान बीन खंयच कामाक ना, ते लोकांक फटयत भोंवता। गोंयभरचे लोक युवा जे नोकरे खातीर तांकां दिसता पयलीं पयशे दिवन नोकऱ्यो मेळटा त्या अशा लोकांक पयशे दिता। सरकारांतली खंयचीच नोकरी पयशे दिवन मेळना। हाज्या फुडें म्हाका दिसता कोणीच अशा पद्दतीच्या पूजा नायका सारकेल्या चलयेक बायलांक बळी पडचे न्ही। हे लोक खरें म्हणजे अशा पद्दतीन पयशे दिवन फसता। जर कोणूय येवन बेश्टोच मुख्यमंत्र्या कडेन रावता किंवा मंत्र्या कडेन रावता, येवन फोटो काडटा, आपले फोटो व्हरून दाखयता आनी जर पयशे मागता ह्या लोकांक वचून सावध रावचें। कारण खंयसरूच सरकारान म्हणजे सगळे जे आहा पयलीं ट्रान्सपरन्सीचे नोकऱ्यो मेळटा ताका अरेस्ट केले। पयलीं ताका हेज्या पयलीं 4 फावटी अरेस्ट केला। लोक अरेस्ट करून सुद्दां परतूय बी आजुनूय बी ते लोक पयशे ताका कित्याक दिता हें म्हाका कळना, कारण तेणी खूब लोकांक टोपी घातल्या म्हणटात जाता खूब मोठ्या प्रमाणात। ताजेर कायद्यान कडक एक्शन कितें घेवपाची ती घेतले, तेजी डिटेलान इन्क्वायरी जी आहा ती जातली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।